सत्तरीच्या गव्हाणे क्रेडिट संस्थेन भ्रष्टाचार जाल्ल्यान बोवाळ पडला। ह्या संदर्भात शेनवारा वार्षिक बसकेन व्हड बोवाळ जालो। आरडी एक्सको खातीर वाळपयच्यान निलेश परवार। ही कमिटी जी आसा जी सध्या चालू आसा ती त्या अल्पमतान असल्या कारणान 3 संचालक मंडळांतले 2 संचालक मंडळ कार्यरत आसा। दुसरो संचालकाचो तुमकां विरोध आसा तेन्ना तुम्ही अध्यक्ष म्हणून काम करू शकना आणि जे सगळें काम केलां तेच बेकायदेशीर आसा। तेचे फुडें कारवाय जातली। पूण आतां अध्यक्ष स्थान तुमकां बसपाचो अधिकार ना। तुम्ही विनम्र आमी तुमकां विनंती करता तुम्ही कुशीक वचा। हांव सजेस्ट करता तुमचे जे अल्पमतान आसा ते आमी ऑलरेडी रिपोर्ट केल्लो आसा आणि त्यानुसार तुम्ही एक्शन घेया। तुमकां एडमिनिस्ट्रेटर जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटर नेमा कायद्यानुसार। त्यांनी सांगले ना म्हणून आमी म्हणटा ते तुमकां सगळे जे नेमान आसा ते आमी करतले। आतां तुमकां मॅन पावरान जर अशें हें करतले म्हाका तशें कांय ऑब्जेक्शन ना कळ्ळें। पुणून ही जी मिटींग काडल्या ती आमी केअरटेकर अशें समजा आणि त्या केअरटेकरा प्रमाणे आमी सगळे एसिस्टंट रजिस्ट्राराक सगळे कळयल्लें आसा। त्यांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह बी आमकां धाडून सांगला। आमकां काय हाव ना की बाबा आमीच जावपाक जाय आणि जे जितके केलां आतां पर्यंत ते सगळे एक्टानुसार जाल्लेलें आसा, बायलॉजानुसार जाल्लेलें आसा अशें हांव माननीय हांकां मेंबरांक सांगूं इच्छिता की अशें म्हणू नाका की कांतागांव करत कित्याक जायो। आमकां कितें आसा कायदो सभासद कायदो ना प्रमाणे कितें आसा सभासद निर्णय घेऊ शकता। ना तशें ना। सभासदाचें काम निर्णय घेऊ शकता। कित्याक करूंक जाय सांग। कंप्लेंट रजिस्ट्राराकडे दितले काय? 100% दितलो। एवरी ॲक्ट ऑफ द सोसायटी विल बी रिपोर्टेड टू द रजिस्ट्रार। त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार त्यांच्या ॲडवायसीनुसार ही सोसायटी जाल्ली आसा। तो जो मनोहर बाब जोशी असलो तो पयलीं आमच्या पयलीं आसलो। त्यांनी जी लोन दिला एमटी लोन सगळी डबगाई सोसायटी आसली। आमी हांगा फोर्सान येवन म्हाज्या संचालकान घेवन आमी ती वयर काडलेली आसा। आणि फॉर यू इन्फॉर्मेशन सांगता ह्या वर्सा ऑडिट जावन आमकां 78,000 रुपीज प्रॉफीट जाल्लेले आसा। कित्याक हांगा सोसायटी चलता आमकां रेशन आणि थोडे लोक हे करता। सगळ्यांनी जर पार्टिसिपेशन केल्लें म्हणून आमचो मेन उद्देश आसा। आमी तो ठराव घेतलो एजेमान की आतां तेणी सुद्दां ठराव मारला जे हयातना आणि भायर गेल्ले तेंचेर एक्शन घेवचें। संचालक मंडळावर असल्या कारणाने समिती अल्पमतात असल्याने ती बरखास्त करण्याचे बहुमताने उपस्थित सर्व सभासदांच्या मताने ठरविण्यात आले। त्याबरोबरच तात्पुरती 5 सभासदांची समिती नियुक्त करण्यात आली। सर्व कारभार सेक्रेटरी व आमचे इलेक्टेड एक संचालक श्रीयुत बाबू कोंडे झोरे यांना पाहण्याची विनंती करण्यात आली। यांनी पाहण्या द्यावे अशी विनंती करण्यात आली। त्याचबरोबर नियुक्त समितीने त्यावर देखरेख करावी असेही ठरविण्यात आले।